गोंयच्या प्रशासनात मोठे बदल जाल्यात। सरकारान मंगळारा सांजे 19 ग्रेड 1 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यो। स्वप्नील नायकाक जीएमसीचेर घाला, गडकर गृह खात्यांत, मसूरकाराक बायलां आनी भुरग्यां कल्याण, भिंगी रेजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्ह, अमरसेनाक विजिलन्स, कोठावळे मडगांवचो मुख्याधिकारी जाल्यार निलेश फळदेसायाक आयटीन घाला। ते शिवाय जिल्लोधिकारी कमर्शियल टॅक्स खात्यांतय अतिरिक्त अधिकारी घाल्यात। SV Naik, Director of Admin GMC, has been transferred as Project Director DRTA North. Swapnil Naik, Director of Tourism, has been transferred as Director of Admin GMC. Sanjeev Gadkar, Director of Women and Child Development, has been transferred as Additional Secretary Home. Amar Sen Rani, Additional Collector to North, has been transferred as Additional Director of Vigilance. Sunil Masurkar, Additional Director of Vigilance, has been transferred as Director of Women's and Child Development. J. Bingi, Chief Officer of Madgaon Municipal Council, has been transferred as Registrar of Cooperative Societies. P.K. Vaib, Registrar of Cooperative Societies, has been transferred as Secretary of Goa State Information Commission. Trinet Kotwale, Director of IT, has been transferred as Chief Officer of Madgaon Municipal Council. Deepak Desai, CEO of Khadi and Village Industries Board, has been transferred as Additional Collector to North. Jayan Tari, Additional Director of Panchayat 2, has been transferred as Additional Director of Panchayat 1. Venancio Futardo, Director of Admin DHS, has been transferred as SLAO Goa IDC. Shiv Kumar, Deputy Director and SDM Kankon, has been transferred as Additional Director 1 North. Nilesh Fardesai, HOD IT GEC, has been transferred as Director of IT Porvoori. 6 are posted on promotion. L.S. Pereira, Deputy Collector Rent Control Murgaon, to Additional Director Panchayat 2. B.S. Kudalkar, Under Secretary Health 1, to Director Admin DHS. Deepak Bandekar, Assistant Director of Mines and Geology, to Additional Commission of Commercial Taxes. Ashok Redkar, Project Officer DRDA South, to CEO Khadi and Village Industries Board. Pushpalata Arlekar, Deputy Director Admin GMC, to MD Goa State SC and OBC Finance and Development Corporation. And VP Dangi has retained post of Secretary of State Election Commission. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। माजोड्डे एक स्कुलाची बस गटारांत गेली। रस्त्याकडेचे गटार कोसळिल्ल्यान बस वांकडी जाली। मात थंयच्या एका घराच्या दुर्गाक लागून बस उमथनासतना उरली। बसीत स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं। दुर्गाक लागून लोक साल्वार जालो। नशीब कोणाक कांयच जावंक ना। सायडीक येताना ऑटोमॅटीक कोसळून गेली दड कोसळून गेली आनी लोक कितलो आसलो? लोक आशिल्ले स्कुला भुरगीं थोडी, पूण कोणाक काय जालें ना? कोणाक काय जालें ना। बस सारकी भुरग्यान फूल आसली आनी ते घाटार ते सारकी ना जायन तर घाटारा ते कोसळोन दोरी घासून ते भुरगीं साल्वार ना जाल्यार केतली भुरगीं हें जाता आसली, डॅमेज जाता आसली आनी दोरीक सारकें मोड बस चालू जाली ती। There is a problem there and here. Problem ha आणि प्रॉब्लमान म्हाका दिसता I have told the PWD आमी कितें जाल्यार करूं जाय म्हण. So I ही को सांगितला आत मिनिस्टर सांगता आनी कितें जाल्यार करपा नाल्यार this is too much. Total fault. I think PWD is neglecting in spite of telling them. And I think we should do something. नाल्यार this is not going to everyday story. स्वतःच एक एक्सिडेंट जाता आमचे ब्रॉड इन कोण म्हाका दिसता बंद जाता म्हण बट तुका गेले आनी बस जाता। दुधावेलें आधारभूत मोल वाडोवचें आनी खावडीचो प्रेस देंवोवचो म्हूण दूदकार अनूप देसाय कुट्टी गोवा डेअरीचे गेटीर उपासाक बसला। शेतकारांनी विचारल्या डेअरी आपले लुकसाणीचें बॅलन्स शीट दाखयता। सरकाराच्यो नव्यो येवजण्यो अजून मेरेन दूदकारां मेरेन पाविल्ल्यो नात। आधारभूत मोलाचे चेकूय वेळार मेळनात। आशिल्ले नाशिल्ले दूदकारय हातूंत काबार जातले म्हूण तो उपासाक बसला। गोवा डेअरीचो MD म्हणटा लुकसाण पळयल्यार खावड 5 रुपये तरी वाडपाची, फक्त 2च वाडयले। हे पशुखाद्याचो दर कालच्यान म्हणजे 1 तारखेच्यान 2 रुपयांनी वाडयला। 2 रुपया जेन्ना किलो फाटल्यान वाडयले तेन्ना एका पोत्या फाटल्यान 100 रुपया वाडले। म्हणजे आमचे कडेन ना डेअरी लक्ष दिना ना आमचे कडेन गव्हर्मेंटूय लक्ष दिना। आमकां फक्त आश्वासन दितलें मेळ्ळां गोवा डेअरी आमी डेअरीचे जे डेअरी दूध उत्पादन करता त्या दूध उत्पादना खातीर आमी असो सपोर्ट करतले तसो सपोर्ट करतले, पण अजून पर्यंत आमचे कडेन सपोर्ट असो कांयच येवना।
आमची जी बिलां आसा ती अजून 1.5 वर्साची अजून पेंडींग आसा. म्हणजे आमकां सपोर्ट प्रायस जो मेळटा तोय पेंडींग आसा. म्हणजे आमी जगप जाल्यार कशें जगप? पशुखाद्याचो कारखानो नो लॉस नो प्रॉफिटाचेर चलोवपाचो अशें म्हणून पयलीं पासून चल्ला. मागीर तो नो लॉस नो प्रॉफिटाचेर कित्याक चलयना? ही दूध दर वाड करिना आनी जो वेळ पर्यंत ही पशुखाद्याचे दर कमी करिना तो वेळ पर्यंत हें उपोशण अशेंच चालू उरतलें. डेरी कोणी अप्रोच जावन तुमचे म्हाका एमडीन दोन फावटी आपोवन व्हेलो. हांगा बशिल्ल्या 2 फावटी एमडीन म्हाका आपोवन व्हेलो आनी म्हाका सांगलें की आमचे हे स्टॅटिस्टिक्स अशें आसा. हांव अशें म्हणटा की जनरल फार्मराक तुमच्या स्टॅटिस्टिक्साची कितें संबंद? कांय संबंद येना. नुकसानान चलोवप की फायद्यान चलोवप हें डेरीन ठरोवप, हें शेतकऱ्यान ठरोवप न्ही. आतांच हे नुकसानान वता हाजो अर्थ असो जालो की मॅनेजमेंट सारकें ना. पण मागील 5-6 महिन्यापासून भाववाढ आणि या संदर्भात एवढं प्रचंड खर्च वाढत आहे. त्याच्यामुळे जवळजवळ 5 रुपये 42 पैसे प्रति किलो तोटा ह्या हाय एनर्जीमध्ये आम्हाला येत आहे. त्याच्यामुळे संपूर्ण बिझनेस हा बंद होण्याच्या मार्गावर असताना बोर्डाने असं ठरवलं की काहीतरी भाववाढ करून हा जो तोटा आहे तो थोडा कमी करण्यात यावा. जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळू द्या आणि आर्थिक बोजा त्यांच्यावर न पडता ही वाढ मग 3 महिन्यानंतर म्हणजे कालपासून 2 रुपयेच फक्त अशी करावी असं ठरलं. तोटा 5 रुपये 42 पैसे हाय एनर्जीमध्ये येतो. तरीसुद्धा त्यांनी असा डिसिजन घेतला की आपल्या शेतकऱ्यांना हे लागतं म्हणून हे फक्त 2च रुपये वाढवूया तुर्तास. आषाढांतली पुनव गुरुपौर्णिमा म्हूण मनयतात. वर्सभर जो आपल्याक शिकयता ज्ञान दिता ताचो उपकार मानपाचो हो दीस. हे निमतान कांय शाळांनी शिक्षकाचो भोवमान करून ही परब मनयली. भुरग्यांनी शिक्षक मास्तरांक फुलां दिवन तांचे उपकार मानले. कांय संस्था आनी संप्रदायांनी मंगळारा हे निमतान गुरुपुजेच्यो आनी हेर धर्मीक कार्यावळी केल्यो. पळयात गुरुपौर्णिमा. मी माझ्या बाबांना वचन दिलेलं की मी कधीच चोरी नाही करणार, कधीच भीक नाही मागणार म्हणून. पण यातलं एकही वचन मी पूर्ण नाही करू शकले. This day is dedicated to the Guru, our master, who teaches us something or the other in life, who makes up our life, who makes our character. In the Indian tradition, we have a lot of reverence for our Guru. Swami Ramdas had said, Guru thor ki dev thor म्हणावा, नमस्कार आधी कुणासी करावा, मनी पाहता सद्गुरु थोर वाटे, दयाच्या कृपेने रघुराय. Whom should I call great? A God or a Guru? You just ponder over this and then you will realize that Guru is in fact greater than the God, because it is only with Guru's help that you can reach up to his heart. आता घेऊया एक व्यावसायिक विजत.